प्रितीच्या बाबा भयणीनो, साद्या काळाच्या 22व्या आयतारांत आमी भितर सरता आनी मनशाच्या जिवितान खालतिकाय कितें तें जेजू आज आमकां उगडास करता. जो मनीस खालती जाता, जो मनीस देवा मुखार आपूण ल्हान जाता, ताका देव मुजुरी फावो करता. खालतिकायेन आनी सादेपणान जिवंक आज देवाचो आमकां उलो. बुकर वॉशिंग्टन एक काळे कातीचे उस्तुरीक जल्मलोलो भुरगो ल्हान आसतना अमेरिकाच्या देशांत स्लेवरी चलताली, गुलामशाही ह्या काळ्या लोकांची. म्हणटकूच आफ्रिका लोकांची ती स्लेवरी आसलेली थंयसर. आनी अशें आसतना तो 9 वर्सांचो जालो तेन्ना ही स्लेवरी थंयसर बाबा भयणीनो सगली सोंपली. आनी बुकर आपल्या जिवितान वॉशिंग्टन आपल्या जिवितान कारखान्यांत जावं मिनाच्या थंय वाठारांत वचून आपूण वावर करूंक लागलो. ल्हानूच आसतना वावर करूंक 17 वर्सांचो. आनी अशें वावर करतना ताणें आपलें शिकप करूंक येवजिलें. बरे तरेन ताणें आपलें शिकप केलें. जाणवाय ताणें आपल्या जिवितान हासील केली. आनी जाणवाय मेळ्ळ्या उपरांत ताका एक आलाबामा ट्युटलेज म्हणटात थंय इन्स्टिट्यूट आसा, एक व्हड नांव वस्ती ह्या इन्स्टिट्यूट म्हूण नांव आसा, ताका थंय शिक्षकाचो दर्जो फावो जालो. म्हणटच एक प्रोफेसर कसो ताका थंय नेमलो. आपली तो बरोवपाक करूंक लागलो. आनी बरोवपाक करता आसतना उदीक फांकी तो जालो. ताका मान आनी व्हडपण ते युनिवर्सिटीन ताका मेळ्ळें. ते युनिवर्सिटीचें नांव इन्स्टिट्यूट. आनी अशें करता आसतना एका दिसाक तो भोंवडेक पासयेक म्हूण गेलो. पासयेक वता आसतना एके उस्तुरेन ताका वाटेर देखलो आनी म्हणूंक लागली, तुका वावर जाय जाल्यार म्हजो जोडो फोड आनी म्हाका दी. कित्याक तो काळे कातीचो आसलो. म्हणटकूच ताका जोडो फोडूंक तिणें आपल्या घरा व्हेलो. तो तिच्या घरा गेलो, जोडो फोडलो, बरे तरेन चुलीशी मांडलो आनी तो परतून पयशे घेतलो आनी गेलो. त्याच रातीक तिची धूव आयली, उस्तुरीची धूव, आनी तिणें म्हणूंक लागलें, आमचो प्रोफेसर बरे तरेन शिकयता, आमकां बरे तरेन समजणी दिता, आमकां बरे तरेन तो फांकी. आनी उस्तुरेन म्हणलें, कोण तो? आनी तिणें म्हणलें, धुवेन म्हणलें, आज ताचो फोटो पेपरार आयला, पळय मामी. आनी तिणें तो तिका दाखयलो. आनी हो फोटो पळोवन ही उस्तुरेक आपल्याचीच लॉज दिसली. कित्याक जोडो फोडूंक तिच्या घरांत जो मनीस आयलो तोच प्रोफेसर जावन आसलो. तिका आपलीच लॉज दिसून तिका भितरल्यान खावंक लागलें. आनी ती म्हणूंक लागली, कितें म्हण हांवें केलें? एका महान मनशाचो म्हजो जोडो फोडून हांवें घेतलो. दुसऱ्या दिसाक हे इन्स्टिट्यूट ह्या युनिवर्सिटीन ती गेली आनी थंय वचून तिणें आपले गुन्यांव आनी बोगसणे ताचे लागीं मागलें. आनी ह्या प्रोफेसराची उतरां तिचे सगळे अशें जालीं, कांयच जायना. केन्नाय केन्नाय म्हजे हात पांय घडूंक हांव वावर करतां आनी म्हज्या इश्टां खातीर बरे तरेन तांकां अदीक आनी अदीक हांवें म्हजी आदार दिवंक हांव असलो केन्नाय वावर करूंक ल्हान जावंक म्हाका देख मेळटा. म्हणटच जितलो हांव ल्हान जाता तितली म्हाका उदेक म्हज्या जिवाक बरें भोगता. आनी बाबा भयणीनो, हे वस्तुरेन ह्या प्रोफेसराचें ल्हानपण, ताची खालतिकाय तिणें पळयली. आनी ह्या इन्स्टिट्यूट हाका जाय ते आपल्या सगळें ग्रेस्काय आसली ते डोनेशन कशें तिणें दिलें. आनी आपल्या व्हड व्हड जे ग्रेस्त मनीस आसले तांकांय दिवंक तिणें सांगलें. एक ल्हान वोस खालतिकायची ह्या प्रोफेसरान केली, देखून तिच्या बऱ्या कोरन्याक ताणें उलो मारून तिका आपलें मन बदलूंक ताणें आदार दिलो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. सिराक आपलो बरयणार, जसो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बाबा भयणीनो किरीत भाशेन आपूण केन्नाय केन्नाय
बरे देखी खातीर जायते पावटी तापता, जायते पावटी तांकां देखीवंत करूंक, जायते पावटी देख शिकोवंक, तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक, तांकां मार्गार हाडूंक जायते प्रयत्न करता. ते भाशेन हो बरयणार आपल्या सगल्या वाचप्यांक, आपल्या खाला आसलेले पोरजेक तो देवान कशे तरेन खालती रावत जाल्यार देवान आमकां बरे तरेन सगली ल्हानविकाय दाखयली जाल्यार आमकां मजुरी मेळटली म्हूण देव भासायता हें आपल्या बरोवपान तो आज दाखयता. तो म्हणटा कालतो जा आनी देवा मुखार तुका कुरपा मेळटली. इतलेंच न्हय, गोरवीस मनशाचे पिळेक इलाज ना, कारण खोटेपणाच्या झाडान तांचे भितर पाळां घेतल्यान शाण्या मनशाचें काडीस ओपारींनी नियाळटले. आपणाचे कान दिवन आयकतली म्हूण शाणो मनीस आशेवन रावता. म्हणटच देवा मुखार आमी आमचें शाणेपण बाबा भयणो दाखोवंक गरजेचें न्हय, पूण अदीक जेन्ना आमकां शाणेपणान देवान रुचल्यात जाल्यार आमी गर्वान भरचें न्हय, कित्याक देवाक आनी गर्वाक सर ना. म्हणटच आमी जितली खालती जाता तितलो देव आमकां वयर उबारता. आमी जितल्या देवा मुखार ल्हान जाता देव आमकां मजुरी दिवंक येता. हें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. आयचें दुसरें वाचप आमी एब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप घेतलां. आनी तूंय बाबा भयणीनो जुदेवाच्या ते पोरजेक सोडून दुसरो लोक जो क्रिस्ती धर्म आपणायता तांकां कितें भाशेन उदीक आनी उदीक देवा मुखार येता तेन्ना तुमी तुमच्या जे पुर्वजांनी केलें, जी भेटवणी केली, जी कुड्ड्या देवाक बसली, जी देवाक तुमी अर्पणां करतालीं ती सोडून दिवन जिव्या देवाचेर बावाट धरूंक आनी भक्ती करूंक आमकां उलो मारता. इतलेंच न्हय, मुनसुबीदार देवाचोवे सुपूर्ण केलोल्या प्रमाणीक मनशाच्या ओतम्याशी तुमी पावल्यात म्हूण उगडास करता. म्हणटच नव्या कराराच्या मोदेस्ता कोण तो जेजूशी आनी आबेलाच्या रोगतावून अदीक शुद्ध करतल्या आनी अदीक नेटान विनयतल्या रोगता सोशी तुमी पावल्यात म्हूण हे पोरजेक उगडास करता. बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान जेजू आमकां जे मनीस आपलो पयलो जागो घेवंक सोदताले तांकां उगडास करता. कितें म्हणटा? तुमी ल्हान जायात, तुमी वयले पयले जागे सोदी नाकात. जिवितान आमी तशेंच करतात. मिसाक आमी येता तेन्ना कितें करता? निमाणो कोणसो आहा तो आमी सोदता बांक. फुडें जेजूची शिकवण पाडटा जाल्यार हांव नको, पूण दुसऱ्यांची नदर म्हजेर पडना जावंक, पाद्रीची नदर पडना लिपोन रावंक फाटल्यान बसतात. तियात्राक, पिक्चराक पयली सिटां, फर्स्ट रोज. आवयस तुवें आनी कोणेच कांयच म्हणूंक जायना. फर्स्ट रोज आमकां जाय, बुकींग इन एडवान्स. मिसाक ना, फाटींच बस. फादर आल्तारार रावन कितलोय बोबाड मार, मुखार येयात, बांक रिते आसात, मुखार बसात. हे कान बेरे आयकोंक येना आमकां ते वेळार. आमचे कान बेरे जातात. आमकां अदीक आनी अदीक आडसां येता. आमकां दिसता फादर आमचें गर्व आसा तें आमकां, व्हडपण आसा तें आमकां मुखार ल्हान भुरग्यां भाशेन बसयता. देवा मुखार जो ल्हान जाता, देवा मुखार जो खालतो जाता ताका देव वयर उबारता. हें जेजू आज आमकां उगडास करता. म्हणटकूच तो तांकां उगडास करता. कोण जे थंय गेल्ले जेवणाक तांकां म्हणटा, तुमी जेन्ना जेवणाच्या मेजार बसूंक वेतात पयल्यो सुवात्यो तुमी बसूं नाकात, घडीक ती आनी कोणाक थंय दवरलेली आसा. म्हणटच तुमी जेन्ना जेवणाच्या वसऱ्यान वचून बसतात तेन्ना निमाणे सुवातेर वचून बसात. आमी कितें करता? जेवणाच्या वसऱ्यान बुफे मांडली, 11 जाली जेवणा काजराची, धांवली लायणीक. नंबर लावंक जायना जाल्यार फाटल्यान बोट्टेली आमी, चल बेगीन. धोरण आमचें संवसारी मन. आमी बाबा भयणीनो खालती सादेपण आनी ल्हानविकाय आमच्या जिवितान नाच. आमी जायते फावटी व्हडपण पळयता. हांव तुवें
बरो जुटयेचो, हांव पोदयेचो, हांव म्हाका उमकी उमकी जुट्टी दिल्ली आसा, म्हाका उमको उमको दर्जो आसा समाजान, अशें म्हजें चिंतप. आनी जेजू म्हणटा तुमी दोनपारचें वो रातचें जेवण कोणाकूय दितात तेन्ना जे कोण गेस्ट आसात, होस्ट आसात, तांचे सगळे जेजू एक शिडकावणी दिता. तुमकां आपयतात तांकांच आपय नाकात. आमचें धोरण ते भाशेन जाता. आमची इन्विटेशन कार्डां पळयात कशीं दितात ते आमी. बर्थडे, 21st बर्थडे फकत म्हज्या फ्रेंडाकूच. आमची वेडिंग एनिवर्सरी जाणें म्हाका आपयल्यान तांकांच, म्हज्या सोयऱ्यांकूच, हांव वळखता पळय तांकांच. आमच्यो सिल्वर जुबली जांकां हांव दिवंक सोदतां 50 वर्सां 60 वर्सां जाणें म्हाका आपयल्यान तांकांच हांव दितां. लग्नाचें पत्र आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना इन्विटेशन कार्ड फकत उमक्या उमक्या मनशाक आमी दिता. हेरांक आमी भायर आयता. जेजू म्हणटा तुमी आमंत्रण दितात तेन्ना दुबड्यांक, कोड्ड्यांक, तोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. अशें तर हांवें तुमकां सांगलें जाल्यार म्हणटलें फादर कितें हांवें व्हडलें मेज मांडलां कितें? हांव कितें व्हडलो जेजू? हांवें कितें दुसऱ्या पासून बरें रांदलां? म्हाका परतून जबाब येतलो. आमची बाबा भयणो सुबेरबाय, आमची पदवी, आमचें गर्व उलयता. आनी जेजू म्हणटा तुमी आमंत्रण दिता तेन्ना असल्या ल्हान मनशांक आमंत्रण दियात. जायते फावटी आमकां कसलेंय फुंगसांव करूंक जाय जाल्यार थंय आमी शो मारूंक सोदता. आमचो बातिजाद सुद्दां करता तेन्ना आमी कोणाक आपयतले, खंयच्या दिसा कोण येतलो, खंयच्या दिसा कोणाक आमंत्रण दिवंक जाय, उमको उमको सोयरो येवंक जाय तेन्नाच बातिजाद जातलो, असलें आमचें धोरण. आमची वेडिंग एनिवर्सरी जाता तेन्ना म्हजो भाव येवचो आसा, म्हजी भयण येवची आसा, हें आमचें धोरण. आमची बाबा भयणीनो कसलीं काजारां जाता तेन्ना आवय सगल्यांनी येवंक जाय न्हू, तेन्ना बरें जाता काजार, उपरांत मागीर झगडीं झुजां, असलें आमचें धोरण जाता. आजीचो आमकां उगडास करता तुमी आमंत्रण दितात तेन्ना ल्हानांतल्या ल्हानाक दियात. आमची पुर्वजां आदी बाबा भयणीनो भिकऱ्यांचें जेवण करताले. आतां हें भिकऱ्यांचें जेवण फकत नांवाचें जालां. आमी 2-3 जाणांक वाड्या वयले आपयता, यो तूं भिकारी जाव. ती भिकारी न्हय जाल्यार पळय आमी तांकां भिकारी कोत्ता, यो तूं जाव. आदी लोक वाटेर वचून भिकाऱ्यांक आपयतालो, अमके दिसाक तुमी यो आतां म्हणून तांकां बरे तरेन जेवण घालतालो. आतां आमी जेवण बेश्टें जेवण घालतात, एनवलप स्टायल आमची एनवलप दितात. पयशे जाल्यात न्हू जायते, म्हणून आमी एनवलप दितात पयशे. आदी कितें करतालो लोक त्या मनशांक पळोवन अमके भाशेन तांकां लुगोट हाडून दितालो, तांकां अमके भाशेन कपडे हाडटालो. ते भाशेन आमी करिना. कोण घेतलो दास्ती, कोण रांदतलो? आतां शॉर्टकट. फादरान सांगलां भिकऱ्यांचें जेवण करिनाकात, आजिलान व्हरून दियात. म्हणटा आमची शॉर्टकट जाली न्हू, सुटली आमी. आवय रोस करता आसतना ब्रायड्स आनी मागीर ग्रूम पळोवपाक जाय, व्हडलें डेकोरेशन आमचें. आनी थंय कितें मागीर सगलो बोबाड रोस करता आसतना आमी. हें आमचें धोरण बाबा. आतांची फुंगसांव जाल्यार फकत नांव आनी आमचें व्हडपण दाखोवंक. थंय खालती काय नाच, थंय आमकां ल्हानविकाय म्हणटा ती नाच परंपरा तर गेली उदकान सारकी. बाबा भयण आयचे दिसाक जेजू उगडास आमकां करता. जो मनीस देवा मुखार ल्हान जाता तो देव ताका वयर मजुरी दिता, वयर सरूंक. म्हणटच जेजू आज आमकां उगडास करता. आमी जायते फावटी आपणाकूच उंच काडटा, ताका देव खाला उडयतलो. आपल्याकूच खाली करता, ल्हान करता, ताका देव उंच काडटलो. आनी जेजू आमकां हें आमच्या जिवितांत शिकयता. म्हणटच जेन्ना आमी कसलीय जबाबदारी जुट्टी घेता तेन्ना ल्हानविकायेन ती पाडुया. गोंयक आमकां सॅक्टर लिडर म्हूण दिल्यांत, गोंयक आमकां कॅट मेंबर्स म्हूण आसात, गोंय आमी इगोजेच्या मेजाचे वावराडी आसात, गोंय आमी आमच्या पंचायतीन 5 मेंबर्स म्हूण आसात. वो दुसरी वावराडी कशी आमी वावुरता, खालतीकायेन आमचो वावर आमी करुया. दुसरे सुवातेर खालतीकायेन आमी बाबा भयणीनो दुसऱ्याची सेवा करूंक वावरुया. ना हांव हांगासर सेक्रेटरी आसा, ना हांव थंयसर प्रेजिडेंट आसा म्हणटच म्हजें तुमी आयकूंक जाय, असलें आमचें धोरण.
हो भयणीनो, जो मनीस खालतीकायेन आपलो वावर करता ताका देव उदीक आनी उदीक जाणवाय दिता. जो मनीस खालतीकायेन सेवा चाकरी करता ताका उदीक दुसऱ्यांचे हात बोट मेळटा, उदीक मजुरी ताका मेळटा, उदीक ताका दुसऱ्यांचो आदार फावो जाता. ही खालतीकाय आमी आपणावया. आनी खालतीकायेन जो वावर आमी करता तो आमकां शांतताय आमच्या जिवितांत हाडूंक उदीक आदार दिता. कित्याक जेन्ना दुसरो म्हजेर म्हाका किकोंत करता, जेन्ना दुसरो म्हजेर घाराणें घालता, दुसरो म्हाका उकसायता, जेन्ना दुसरो म्हाका आडकोडी हाडटा, तेन्ना हांवें बाबा भयणीनो सगळोच आबूज जावची गरज ना, सगळोच रागाबरी जावची गरज ना. कित्याक देव म्हाका पावतलो, देव म्हजी मजुरी करतलो. आनी जेसू आमकां उगडास करता, तूं म्हजो फुडाकार करूंक सोदताय, म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय, तुजो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. हें आमचें धोरण जावंक जाय. आमचो कुरीस घेवन जेजूच्या फाटल्यान वचूंक आमी गरज. आमचो कुरीस घेवन ती सेवा शांततायेन करूंक आमच्यान झगडूंक जायना अशें न्हय, आमच्यान ताका परतून दिवंक जायना अशें न्हय, आमच्यान सगळें करूंक जाता. पूण आमी ल्हानविकायेन आमचो वावर करुया. आनी शेवटाक जेजू म्हणटा, हांव तुमचो गुरू जावन, हांव तुमचो धोनी जावन तुमचे तर हांवें पांय धुल्यात जाल्यार तुमी तशें करात. म्हणजे एकामेकाची सेवा चाकरी तुमी करात. ल्हानविकायेन एकामेका खातीर तुमी वावरात. ल्हानविकायेन तुमी दुसऱ्यांचे बरेपण करूंक दिसपटी वावरात. आज आमकां करपा मागुया. जशें वॉशिंग्टनान आपल्या हाताचो वावर करूंक, आपल्या इश्टा खातीर ताणें मजुरी करूंक, ताका खालती जावंक आनी दोया दाखोवंक सोयीक मेळ्ळो, ते भाशेन आमकांय देव जायते सोयीक दिता. आमकांय देव जायते वस्तू दिता. ल्हानविकायेन त्यो करूंक आमी वावरुया. तेन्नाच देवाची मजुरी, तेन्नाच देवाचो आदार, तेन्नाच देवाची शांती आमकां फावो जातली. हीच कृपा दर दिसाक आमकां मागून घेवया.